Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा बोर्डाचे पॉलिसी प्रमाण अंदूचे शिक्षणीक वर्सात 2 टर्मा प्रमाण अभ्यासक्रमाचे 2 भाग केल्यात. बोर्ड पेपर सेट करतलो आणि हायस्कुला हायर सेकंडरीक धाडटलो. किंवा SSC एग्जाम किंवा 12वी एग्जाम आसतली तांच्या खातीर सबंद वर्साचो जो सिलेबस जो आसा न्ही तो 2 टर्मिनलांत डिवायड केल्लो आसा. म्हणजे एक टर्मिनल जी आसा ती नोव्हेंबर डिसेंबराक एंड जातली आनी दुसरी आसा ती मार्च एप्रिलाक जातली. म्हणजे जो पोर्शन जो आसा न्ही तो 50% पोर्शन फर्स्ट टर्माक आनी दुसरो 50% पोर्शन सेकंड टर्माक. बोर्ड पेपर धाडटलो किंवा बोर्ड पेपर दितलो दोन्ही टर्मिनल 1 आणि टर्मिनल 2. 40 मार्काचो पयलो टर्मिनल 1 पेपर आसतलो. मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स म्हणजे 40 क्वेश्चन्स हे ताका अल्टरनेटीव दिले वतले आणि टर्मिनल 2 आसा तातूंत मागीर 1 मार्काचे 2 मार्काचे 3 मार्काचे अशे क्वेश्चन्स आसतले. सो आनी मागीर दोगांयचो मार्क्स ॲड करून जो ठरता तो हे आसतलो फायनल रिजल्ट आसतलो आनी तातूंत मागीर ते भुरग्याक ते कमीत कमी 33% हे बसोंक जाय. म्हणजे पासिंग स्कीम बाकीचे आमची सेम आसा. परिस्थिती कितें असली तरी परीक्षा जातल्योच. ऑनलायन का ऑफलायन ते परीक्षे वेळार परिस्थिती पळोवन थारयतले. शाळा जर डिसेंबर म्हणजे टर्मिनल 1 जर सुरू जावना जाल्यार बोर्ड पेपर तांच्या स्कुलांनी दितलो आनी स्कुलांनी मागीर तो पेपर तांकां घरा कडल्यान आन्सर करूं न्ही अशें आसतलें. जर सपोज सेकंड टर्माकय तशेंच उरलें परिस्थिती म्हणजे शाळा सपोज सुरू जावना जाल्यार सेकंड टर्माचो पेपर सुद्दां बोर्ड शाळांनी दितलो आनी शाळांनी मागीर ती ऑनलायन पद्दतीन ती एग्जाम घेवप. आनी जर सपोज शाळा जर सपोज सुरू जाली फर्स्ट टर्माक जाल्यार मागीर ज्या नॉर्मल पद्दतीन आमी जशी एग्जामिनेशन सेंटर्स घेतात त्या पद्दतीन ती जातली. त्या पद्दतीन ती एग्जाम जातली आनी मागीर जंय आमी बोर्ड तांकां घरा कडेन परीक्षा आन्सर करपाक दितात त्या वेळाचे थोडे मार्क्स हे प्रपोर्शनेटली कमी जातले. बोर्ड एक्चुअल जी सेंटराचेर जे एग्जाम घेतात ताचे मार्क्स आमी सुबेज दितले. तो फॉर्मुला मागीर मध्यंतरी आमी काडटले ताचेर. आनी अशें म्हणजे खंयच्याच परिस्थितींत तांकां बोर्डाची परीक्षा ही आसतली म्हणजे आसतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.